आयज स्पीकर इलेक्शन तुमचे 7 वोट आसा, 7य म्हणटा तुमी एल्टनाक पडटले काय कशें कितें? कितें आहा मरे 7 न्हू आमकां पेक्षा 10 पडत 7 कितें आहा चोयतो न्हू आतां सद्या जें शासन चल्लां जें गुंडाराज चल्लां हेजेर ते तिजान खुशाल आहाय काय कितें हो प्रश्न जाता. ज्या पद्दतीन मंत्री आमदार झगडटा सगळो राग आज ते भायर काडले अशें दिसता. तेंचे वटेच्यान क्रॉस वोटींग जातलें म्हणटा तुमी? क्रॉस वोटींगचं डिविजन आमकां दिसता उबो रावतलें म्हूण. कित्याक ज्या पद्दतीन आज हें गुंडाराज गोंयांत चल्ला, खास करून इफ यू लूक द पुलीस आर ग्रायंडींग द कॉमन मॅन दे आर ग्रायंडींग आनीक गुंडाज आर रुलींग द पुलीस. जेन्ना गुंडाज आर रुलींग द पुलीस, इफ यू लूक the way law and order has been collapsed in the state of Goa, the way administration has failed. आमकां ह्या विधानसभेन जे प्रॉमिस दिलेले सगळ्यो फोटाश्यो and all these lies म्हाका दिसता are exposed by the media itself. So today we expect the ruling members as well to stand up in support of the opposition. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा they might be in majority inside the house in terms of numbers, basically 33. This is a political murder. Buying and selling in the political market has happened here. But outside this house, we are in the majority. We are 63%. So with people, लोक चड आमचे हाडले आहा. हें म्हाका दिसता स्पिकरांनी लक्ष घेवपाक जाय. आनी हेजे मुखार म्हाका दिसता एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाऊस, whoever is elected as the speaker should basically maintain neutrality. जे प्रश्न ST समाजा विरुद्ध जावं कॉमन मॅना विरुद्ध जेन्ना आमी रेज करता, these questions आमकां टायम दिवपाक जाय. whoever might be the speaker, आमची अपेक्षा आहा की adequate time to the opposition to raise the questions. एक इक्वेलिटी आसपाक जाय. सस्पेन्शन ऑफ रूल आज सस्पेन्शन ऑफ रूल करता, फाल्यां करता. हे डिक्टेटोरियल म्हाका दिसता हें बंद जावपाक जाय. दोळे मारपाचें बंद जावपाक जाय, हात हालोवपा बंद जावपाक जाय. हें सगळें न्यू जें घडलेलें पयलें हें सगळें चेंज जातलें म्हूण आमकां अपेक्षा. कित्याक आमकां अपेक्षा की एल्टन डिकोस्टा इज अ न्यूट्रल कॅन्डिडेट put by the opposition, and definitely the ruling has to also support. Yuri, one more thing is that how much confident you are that जेन्ना तुम्ही 7 जाण आसा, तुमचे 7 जाण तुमच्या बराबर का म्हणजे 6 जाण तूं देखून धरून 7 जाण सगळे तुम्ही बराबर आहा एका खूंय बराबर आहा. ना आतां आयज जालें हो प्रश्न तूं मागीर मुको विचारपाचें. हांवें सांगितलें तुका 7 न्हय 10 जावपाक शकताय. मायनस जाल्यार मायनस ते खोटो न्हू. तुका आतां कितें जाता तें खोटो न्हू. प्रपोजल कोणान गायल्ले, कोण सेकंडर आय, कोण सगळें खोटो तुका. आनी 3 माय जावपाक शकता. आता पॉवर मिनिस्टरान सांगलें की दसऱ्या उपरांत इलेक्ट्रीक फेअर ते वाडटले. हांव रिएक्ट सी ते स्मार्ट मिटराचे आमी उलयल्ले. पॉवर मिनिस्टर आमी सांगलेलें की बेजिकली 900 odd crores of these smart meters that has been put on the public within 8 years. Recovery एक smart meter घातले उनके वाडयतले. So this is basically expected from this government. First of all, the tender 450 कोटीचो आशिल्लो that went to 130% चे कितें बीड जालें. It went much beyond. So these people, they are not worried about the common man. Power minister or all the other minister or the chief minister, they are not worried about what the common man faces. तांकां म्हारगाय वाडोवपाक जाय. रिकवरी जी इतली कोट्यांनी करपाक जाय ती रिकवरी करपाक म्हाका दिसता तांकां एक दम ना, दाम आहा, दम ना. सो म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हो सरकार जो फेल जायत आसा आनी BJP म्हाका दिसता लोकांनी एक डिसिजन घेतला घरा धाडपाचो. सून यू विल सी दीस डिसिजन्स कमिंग थ्रू. अरे बाबा काल स्पीकर इलेक्शन उलयला हांव स्पिकरा इलेक्शनाचे उलयला. चोयतले तुमी एक there could be a surprise, but we are confident that the opposition are united and the ruling members also have to vote, will vote or come in support of the opposition because of the failing law and order situation. Failing जे थिंगा गेल्ले 8 दिसां जे घातकी गेल्ले ते घातकी म्हाका दिसता आज खुशी ना हूंय खुशाल नाय. कित्याक थोडे म्हणटाय
दाम सारको ना, दम सारको ना, किती बम सारकी काय कोणा गेले किती आले श्रीबाबाने काल तुमचे नॅशनल टीव्हीचे नाव आले पहिलं असताना तुम्ही जे पीपल आर आस्किंग एरी अलिमा फ्रॉम विच स्टेट सो यू बिकम फेमस ऑन नॅशनल टीव्ही ऑल्सो हाऊ see, it is our duty to raise issues. Whatever happens, I believe that I purely believe on merit. I've been a first-time MLA, but I've been something who's come in the house, who's performed, studied the subjects well. I cannot comment on myself. It is for the people to comment on the work that I have done. It is for my people of my constituency to look at the work that I have done, and the people of Goa to look at. Your opposition MLA are claiming that minister's involvement, ruling minister's involvement in that. See, I have always said that without the involvement of a politician, without the involvement of the police, can such a crime be committed? Without the involvement, you all also know it. So the police has said that they would investigate. They had given us a fixed period of time. They arrested certain individual. But who's the mastermind has to be brought out. Who was the mastermind to do it? Who was these videos being sent? There are several questions that today activists, politicians in the opposition are asking, that who is this person? According to us, it is very simple logic that this cannot be done without the political nexus, without the police criminal nexus. They have been given, I have said that हे पण अरेस्ट केला हांकां पिलूक मान आपयले AI आनी जेन्ना भायर सोदताले मातशें आलोत दोलोत भायर सोदताले. So today, how is this case going to be within in the court? What evidence will be provided? A lot of technical things. Today it should not be made a joke. कित्याक हे जोरी तर आज एक डेमोक्रेसीची जी हत्या जाता, एक डेमोक्रेसीची हत्या ज्या पद्धतीन रामा काणकोणकर today is almost can't see in his right eye. Damage almost in his brain. Memory ताका problem जाता. Serious injuries. So who has to pay for it? This is a direct hit on every गोंयकार. आनी म्हाका दिसता की investigation जोरी तर हे सारखे करिनाय, then you will see in days to come how this agitation goes at another level. Cabinet minister involvement तो भारत में खूब मिनिस्टर इन्वॉल्व So कितें मरे कोण मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा, केसले कोणान फोन मारले, कोण तेंचे बारा फोटोचे दिसती पडे, हे सगळे पब्लिक डोमेनान आसा. It is an intelligence failure. I am not a police inspector to investigate this. It is the duty of the Home Minister. He should himself know of why such crimes are happening. It is then ruling on. We will show how to stop this political nexus. In fact, this gangster ज्या पद्धतीन येताय गोंयांत, ज्या पद्धतीन crime करून, look at the prevention, look at the conviction rate, the lowest in the country. So all this, if you see poor charge sheets, सारखे witness investigation जायना. So all these criminals understand सुट्टले मोदे कोर्ट तेंका बेल दितले काबार मागी हे कोताय कितें जाते, because they are being given this political patronage, and in the future I believe this is a सारखे murder of democracy, of our rights to curtail. तूं पावर आला कितें करपी, फाल गुंडा घातले, killing जातले, murder जातले, where are we heading? But it is for the Chief Minister to look at it. It is a failure on the Department of the Home Ministry, failure on part of the Chief Minister of the rising crimes, murders, rapes. It's all collectively done. हे मागीर चोयल्यार डेटा चोयल्यार वाडत आसा. हांवें मुखेलमंत्री की म्हणटा अवेरनेस क्रिएट केलो, हेसले अवेरनेसो मार्ग आनो बारीक एक मार. एंड द अटॅक ऑन रामा काणकोण, whether you agree to his view or don't agree, that is not the problem. But democracy, everyone has a right to speak. Everyone has a right to speak. आणि हे तुझे हाल पत्रकार तुम सेफ आहे मग किती सांगो जाता. हे गोंयांत कोणू सेफ ना, फकत अदानी सेफ है. थँक्यू. सर आयज स्पीकर इलेक्शन तुमकां कितें सांगचे दिसता, कितके कॉन्फिडन्स आहा तुमी जिखपाक? जिखतले कशें आमी अशीच कित्याक कितें उलोवन कितें हय. हांव केलें फकाणां उलोवन, तूं म्हजी फकाणां करता काय सिरियस आहा? पूण जिखतले कशें रे, आमी जिखूंकच शकना न्ही. विजय बाब, तुम्ही 7 जण आसा ऑपोजिशनान, 7ूय म्हणटा तुमी एल्टना वटेन आसतले, म्हाका खबर ना, हांव आसतलो. तुमी आसतले. म्हज्या पयलींच्यान हांव स्टँड क्लियर करीत आहा. काँग्रेस म्हणटी म्हजी प्री पोल एलाय, म्हणल्यार 2022चे एसेंब्लीचे इलेक्शनाचे पयलीं हांव काँग्रेसी बरोबर टायप अशें.
27 मेरेन हांव काँग्रेसी कडेन कटिबद्ध आहा आनी आय एम टायड अप टू देम प्रॉपरली. वेदर द लोकल काँग्रेस लिडरशीप लायक्स इट, डजंट लायक इट, आय डोंट नो वॉट इट इज, बट आय हॅव टायड अप विथ देअर सेंट्रल काँग्रेस लिडरशीप एंड आय एम कमिटेड टू देम. आतां हांगा कितें जाता, कोण नंबर जाता तें म्हाका खबर ना. युरी कॉन्फिडंट आसा ते वटेनचे तुमचे वांगडा रावतले म्हणून थोडे. ना तें म्हाका खबर ना. आय फायंड इट इम्प्रॉबेबल. कित्याक इलेक्शन जातलें, दनपार जातलें, आमी तुमचे परते फेस करचे पडटलें. जें कितें रियलिस्टीक आसा तें उलोवपी आमी मनीस. रामा काणकोणकाराची केसीस तुमच्या आतां अवेरनेस प्रोग्रामूय जाले खूब. पण अवेरनेस रामा काणकोणकाराची केसीन एक शॉकात घडटा की एक ST एक्टिविस्ट, बेजिकली आमी ताका फक्त एक्टिविस्ट म्हणतो न्ही, आमी ताका ST एक्टिविस्ट म्हणया. एक ST एक्टिविस्टाक खोंटांनी मारलो, ताजेर प्राणघातक हल्लो कॅपिटल सिटीन दिसा धवळ्या जालो. हें म्हाका दिसता हॅज शेकन द कलेक्टीव कॉन्शियन्स ऑफ द एंटायर गोवन कम्युनिटी अक्रॉस पार्टी लायन्स, अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस कम्युनिटीज एंड कास्ट. आतां तो ST एक्टिविस्ट म्हणून हांव कित्याक म्हणटा? तूं म्हणटलो ST परतो कित्याक हाडटा? ST इतल्या खातीर हाडटा कित्याक तो STचे इश्यूज घेतालो. आतां STचे इश्यूज कितें आसा? एक म्हणल्यार तांचे फॉरेस्ट रायट्स, म्हणल्यार फॉरेस्ट रायट्स जे मेळूंक जाय. दुसरें म्हणटा ट्रायबल सब प्लॅन आनी तिसरें म्हणटा पॉलिटिकल रिजर्वेशन. ह्या तिनूय इश्यूचेर तो गव्हर्मेंटाक हिणायतालो. अशे मनशाक ह्या भशेन मारिल्लो. सो हें कितें सिग्नल दिता ST समाजाक? आनी ताजें शेण ताजे तोंडाक सारयलें. म्हणल्यार गोंयच्या 10% ST समाजाच्या तोंडाक शेण BJPचे वर्करांनी सारयलेलें आहा. वर्करांनी कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक जे थोडे एक्यूज धरल्या आनी BJP कडेन तांचे डायरेक्ट संबंद आसा. आतां BJP कडेन डायरेक्ट संबंद आसा म्हणटकच BJPचे प्रदेश अध्यक्षान सांगप की तुमी सांगा, आमी आनी कितें सांगतले? तुजेच वर्कर ते, तांकां तुमच्याच सरकारान धरल्या, सांगपाक आमचे कडेन कितें उरलें? आमचें कांय कनेक्शन ना तांचे कडेन, आमी आनी कितें सांगतले? हें प्रत्युत्तर. आतां अवेरनसाचें आमी केलां. आमी काणकोणा गेले आनी मिटींग घेतली. कित्याक? ताचें नांव काणकोणकार. ताणें सांगलें कितें की आपल्याचेर जेन्ना अशे भशेन एटॅक जालो तेन्ना देव मल्लिकार्जून आपल्या दोळ्या फुडें आयलो आनी आपूण जितो उरलो. सो मल्लिकार्जून देवळाच्या रस्त्यार श्रीस्थल पंचायत हॉलान आमी मिटींग केली, ऑलमोस्ट रस्त्यार. सो इट वॉज द रायट प्लेस टू स्टार्ट अ मुवमेंट. स्टार्टींग द मुवमेंट इज क्रिएट अवेरनेस अमॉंग्स द ST कम्युनिटी की हें जालां तें रॉंग. आतां इन्वेस्टिगेशनाचेर या. इन्वेस्टिगेशनाचेर कितें आहा? पुलीस सांगता आमी हें केलां तें केलां तें केलां. आज पेपर वाचल्यार अशें दिसता की पुलिसेक कोर्टान तंबी दिल्या की तुमी सारकें करूंक ना. आतां सारकें जर पुलीस करना जाल्यार काल एक पांडे म्हणून केस जाल्या सुप्रीम कोर्टान, जजमेंट जाल्लो कितें की पुलीस लॅक्झिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर has made an high court say that an FIR should be filed against the investigating officer, and the Supreme Court has upheld it yesterday. So ह्या पांडेच्या मॅटरान जे जालां ते गोंयचे पुलिसाकूय एप्लिकेबल आसा. सो गोंयच्या पुलिसेन इन्वेस्टिगेशन सारकें करचें. हांव आतां लोकप्रतिनिधी, निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी, एंड आय एम अ लॉ मेकर. सो आय शूड टॉक विदीन द कन्फायन्स ऑफ लॉ, एंड दीस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल द पुलीस. सर दामू नायक म्हणटा की समज जर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा जाल्यार प्रूफ दाखयचो म्हणटा. अरे जे घुमटेक तुमचो स्कार्फ बांधला त्या मनशाने मारला म्हणून तुमच्याच पुलिसांनी धरला आनी पॉलिटिकल म्हणल्यार आनी उरलं कितें? ऑपोजिशन थोडे कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा म्हणटाले, तेजेर नांव खबर आहा जाल्यार सांगचें. ना, कॅबिनेट मिनिस्टराचेर हांवें उलयल्लें आयकलां तुवें? हांवें उलयलां हें पयलीं विचार. जेन्ना पुलीस इन्वेस्टिगेट करतात, जेन्ना आमी बी एक दीस 48 आवर्साचे पुलिसेक नोटीस दिल्ली की एक नवें हें आहा की ताजो कोणा फोटो काडलो आनी तो फोटो धाडला आसतलो, त्या मनशाक तुवें आपयला, CCTV चॅक केले, हे आमी प्रश्न केल्ले आनी 48 आवर्स आमी दिल्ले. ताजे पयलीं आमी उलोवप, शिता फुडें मीठ खावप, हें सारकें जायना. आनी एक मॅटर आहा वीच ऑल फ्रॉम रामा काणकोणकर सायड, की रामा काणकोणकराचो स्टेटमेंट येवपाक जाय. तो जर स्टेटमेंट येत ना जाल्यार इन्वेस्टिगेशनूय स्लो जाता. हें फ्रॉम द सायड ऑफ द एक्टिविस्ट वीच गोज अगेन्स्ट अवर सायड. आय एडमीट की इन्वेस्टिगेशन करपाक
जो मेन इंजर्ड पार्टी आसा ज्याचेर हल्लो जाला ताजो स्टेटमेंट तरी ऑन रेकॉर्ड येवंक जाय न्ही, नाजाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन कशें वतलें फुडें. तेंय बी आमी वी हॅव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट. जे सगळे लोक जे मेळपाक वतात, हांवूय गेला रामा कणकेकाराक मेळपाक, आनी खरेंच ताका त्रास जातात, खूब त्रास जातात. पुणून तो स्टेटमेंट केन्ना नाल्यार केन्ना दिवंक जाय आनी बेगीन दिवंक जाय. आनी जर तो दिना जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन वीक जातलें. So Goa Bandh you were supposed to plan. No? I never said anything about Goa. I said that we will take future course of action. See, don't put any words in my mouth. I have been very clear about this statement was done by the Congress PCC president, and you have seen him speak. I have not made this statement. So I am very clear. Bandh, no bandh, everything goes with an organization called Goa Against Gunda Raj. We are under that organization. We are not leading anything. Unlike other parties which are suddenly taking the lead, we are not taking any lead on our own. We have said that the activist will lead us because it is an activist who has been assaulted. And we will be under the activist, not to make politics out of this. Politics केन्ना जाता जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी इनिशिएटीव घेता तेन्ना. आमी हांगा इनिशिएटीव घेवंक ना. आमी गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा इज जस्टीस फॉर गोवा म्हणजे ऑर्गनायझेशन केलां ताज्या अंडर आमी आसा. So hospital is planning to give the discharge for the Rama Kankankar. You agree with this? No, see, that is an academic matter. They will have to do a check and act on it. But the fact is, there has to be action. See, you have to. Why they must be going to him is because they are saying that he is fit. No, sir. ते बरो आसा आनी बरो आसून तुवें ताका हें कित्याक केलो काय म्हणून कळ्ळो न्ही. सो हो प्रश्न येतलोच न्ही रे. तो स्टेटमेंट जर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता दॅट मॅटर वील बी रिजॉल्व. स्टेटमेंट दिवंकूच जाय न्ही तो, एक ना आज ना फाल्यां दिवंकूच जाय न्ही तो फुडें व्हरून कितें जावपाचें आहा. अनेक म्हणजे आता युनिटी मॉल जाऊन आले यासारखे जे प्रोजेक्ट येतात गव्हर्नमेंट प्रत्येक प्रोजेक्टाक अप्रोच जायचे. पळय म्हज्या मतदारसंघान हांवें एक मॉडल एडॉप्ट केला की डिव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. सो जें कितें हाडूंक सोदता थंयच्या लोकांक बरोबर घेवन तांकां पूर्णपणान तांकां ताजो इतिहास, ताजे फायदो सगळें एक्सप्लेन करून मागीर आमी प्रोजेक्ट करता. 13 वर्सान हांव जो आमदार आसा एक वस्त आज मेरेन ओपोज जावंक ना. तुज्यान रिकॉर्ड काडूं येता फातोर्डान हांव आमदार जातकर एक वस्त ओपोज जाल्या काय ना. सो खंयचीच वस्त लोकांक सांगनासतना लोकांचे फुडें व्हरप आनी ताचेर ती लाडप हें सारकें जायना आनी लोक मागीर रिएक्ट जाता. सरकारान चड कन्सल्टेटीव प्रोसेस वाडोवंक जाय आनी वाडयलो जाल्यार म्हाका दिसता हे त्रास तांकां जावचो ना. IIT कोडार येता, कित्याक येता? कितें फायदो कोडारच्या लोकांक जातले? कोडारचें एग्रीकल्चर फार्म आहा तें तुमी इज्रायली पार्टीक दिवपाक केलां. कित्याक दिवपाक केलां? कित्याक ती दॅट वॉज नॉट वर्थ इट म्हणून, कित्याक तें चलनाशिल्लें म्हणून. अशी जेन्ना परिस्थिती आसता तेन्ना म्हाका दिसता इट बिकम्स बट नॅचरल दॅट यू हॅव टू हॅव बिगर लार्जर कन्सल्टेटीव प्रोसेस. सो लोकांची मागणी आसा की थंयसर बायोडायवर्सिटी पाग येवचें ना 100%. जें रान अशें सामकें जें कडक रान आहा आमच्या पक्षान ताजेर एक प्रॉपर स्टडी करपाची केल्या. वी आर गोइंग टू हॅव अ proper aerial survey with drones and documenting the species हें तें करून आमी एक प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें आहा. पूण थंय वाघ पटेरी वाघ दिसता त्या जाग्यार IIT व्हरून वाघाक कित्याक भिवयता तें म्हाका कळना. सर IIT सगळ्या प्लेसीचेर अपोज जालो. गोंयान IIT इतलीशी दिसता तुमकां? कित्याक येवची? सरकारान सांगचें कित्याक येवची. 10 lakh square meters is a big land. It's almost like a village. थँक्यू सर. As me, Elton, and the opposition Congress party, we believe की जाला BJP सरकार opposition नाका तुम जाणात सगळ्या मी म्हाका इंकोत घेताय. So we felt that we should contest this. आम जाणा आमगे नंबर उणे आहे म्हणून that we will contest and show
the government that there is opposition. There is ना ना गोंयकारांक कळपाक जाय that there is opposition. सरकार opposition आहा म्हणून कित्याक सरकारान नाका opposition, but we have proved that there is opposition. We will fight the election. तुम्ही रुलिंग एमएलए सपोर्ट करता सर आज स्पीकर पोस्ट इलेक्शन मिनिस्टर तेंगले आमदार ऑल टाइम मरे. So definitely समज तरी वोटिंग जाल्ले न्हू नॉट विथ स्टँडिंग आनी तरी बॅलेट जाल्ले न्हू म्हाका दिसता म्हाका 25 तरी पोट आसले. तुम्ही रुलिंग एमएलए मेळ्ळले तुमकां सपोर्ट करता म्हणून रुलिंग एमएलए मेळ्ळले तुमकां सपोर्ट करता म्हणून I have approached, but it is ते सरकार हेंक दवताय रे तांकां उब रावल्या रे तांकां सांग नाका दो मरे. समज बॅलेट केले न्हू हांव तुका 100% सांगता 25 पोट आसले. सर आज स्पीकर पोस्ट इलेक्शन आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता गुड मॉर्निंग. आयज न्यू स्पिकराचें इलेक्शन आहा. आमचे आम आदमी पार्टीचे एमएलएचे वा पार्टीचे स्टँड कितें आहा जावं ते स्पिकराचे वा आमचे काँग्रेसाचे रिलेशनाचे फ्युचर रिलेशन कितें आसा तें आमकां स्टँड क्लियर करपाक जाय. आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी तुमी जाणा आयडियोलॉजिकली डिफरन्सीस आहाय. आमी सगळे डिफरन्सीस सायडीन दवरून काँग्रेसान जो स्पिकराचो कॅन्डिडेट आमचो बाब एल्टनाक फस्टाक प्रपोज केल्लो आमी सगळे सायडीन दवरून आमी ताका सेकंड केलो. आमी सपोर्ट करपाक एकठांय रावया म्हूण केलें आनी हें बरे भाशेन आमचे सगळें उरपाक डेमोक्रेटीक वॅल्युजांक लागून वा आमचे कॉन्स्टिट्युशन जशें एसनल डिसिजन जाता आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. पूण तेन्ना चयलो आसतलो एक व्हिडियो व्हायरल जाला दिल्लीचो देवेंद्र यादव म्हूण दिल्ली काँग्रेसाचो चीफ ताणें एक व्हिडियो व्हायरल केलो जेन्ना दिल्ली एसेंब्ली इलेक्शन जाल्लीं 2025 काँग्रेसान पार्ट गेल्लो. पूण पार्ट गेल्लो कित्याक इलेक्शनाक जिखपाक न्हू. ओपनली ताणें सांगलां आमकां आम आदमी पार्टीक डिफीट दिवपाक जाय आनी आम आदमीचो आमचो कन्वेयर आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवालाक डिफीट दिवपाक जाय. आमकां जिखपाक नाका पूण आमकां आम आदमीकूच हारोवपाक जाय. आनी तेमी जायतो देस्पेजूय केलो फकत हारोवपाक. इतलो देस्पेजूय करून तुमी जाणा झिरो सीट तेंची एम आसली फकत हारोवपाक. सो हें असलें बॅक स्टॅबींग तेमी आमकां केलां आनी असलें बॅक स्टॅबींग घेवन आमच्यान तेंचे कडेन कोण रिलेशन मुखार व्हरपाक जायना. तरी आसतना आमी आमचो आम बॅक स्टॅबींग करून तुमी पयलें आसतलें जेन्ना इंडिया अलायन्स जाल्लें MP Honorable Chief Minister. Honorable Chief Minister. Report. Sir, I rise to present the fourth report of 2025 of the Business Advisory Committee. Now you may move the motion. Sir, I move that the House agree the fourth report of the 2025 the Business Advisory Committee. Now I'll put the motion to the vote of the House. Those in favor will say aye. Not received the BAC. Circulate kar mare. Circulate kar. How can we agree without reading? Now I will move, now I will put the motion to the vote of the House. Those in favor will say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted.
For the election of the Speaker, I hereby inform the August House that the following nominations have been received by the Goa Legislature Secretary for the election of the Speaker. Shri Alton De Costa, Honorable MLA, proposed by Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, and seconded by Shri Venzi Vegas, Honorable MLA. Number 2, Shri Alton De Costa, Honorable MLA, proposed by Shri Carlos Alvarez Ferreira, Honorable MLA, and seconded by Shri Cruz Silva, Honorable MLA. Number 3, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, seconded by Shri Rohan Khaute, Honorable Minister for Tourism. Number 4, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Vishwajit Rane, Honorable Minister for Health, and seconded by Shri Krishna Salkar, Honorable MLA. Number 5, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Ravi Naik, Honorable Minister for Agriculture, and seconded by Shri Rodolphe Fernandez, Honorable MLA. Number 6, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Atanasio Monserrat, Honorable Minister for Revenue, and seconded by Shri Ullas Duekar, Honorable MLA. Number 7, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, proposed by Shri Ramkrishna Daulikar, Honorable Minister for Power, and seconded by Shri Praveen Allekar, Honorable MLA. The nominations at serial number 1 to 7 are in order. I request Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to move your motion. Speaker sir, I move a motion that Sri Elton De Costa, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Shri Venzi Vegas, Honorable MLA, to second the motion. Speaker sir, I second the motion moved by Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, that Shri Alton De Costa, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. Now I request Shri Carlos Ferreira, Honorable MLA, to move your motion. Sir, I move a motion that Shri Alton De Costa, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I request Shri Cruz Silva, Honorable MLA, to second the motion. Sir, I second the motion moved by Shri Carlos Alvarez Ferreira, Honorable MLA, that Shri Alton De Costa, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Rohan Khaute, Honorable Minister for Tourism, to second the motion. Sir, I second the motion moved by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Vishwajit Rane, Honorable Minister for Health, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, to be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Krishna Salkar, Honorable MLA, to second the motion. Honorable Minister for Health, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Ravi Naik, Honorable Minister for Agriculture, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Rodolphe Fernandez, Honorable MLA, to second the motion. So I second the motion moved by Shri Ravi Naik, Honorable Minister for Agriculture, that Ganesh Gaonkar, Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Atanasio Monserrat, Honorable Minister for Revenue, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Ullas Duekar, Honorable MLA, to second the motion. Atanasio Monserrat, Honorable Minister for Revenue, that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Ramkrishna Daulikar, Honorable Minister for Power, to move your motion. Sir, I move a motion that Dr. Ganesh Gaonkar, Honorable MLA, be elected to the office of the Speaker. I now request Shri Praveen Allekar, Honorable MLA, to second the motion.
Sir, I second the motion moved by Sri Ramakrishna Dhavikar, Honorable Minister of Power, that Dr. Ganesh Gaukar, Honorable MLA, is elected of the office of the Speaker. I will now put the motion moved by Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to the vote of the House. Those in favor of the motion, please stand up. Seven. Those against the motion, please stand up. In favor of the motion is 7. Those against the motion is 32. Those against the motion have it. The motion is defeated. I now declare that Dr. Ganesh Gaonkar is elected to the office of the Speaker. I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, and Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to lead Dr. Ganesh Gaonkar, the newly elected Speaker, to the seat of the Speaker in the House. No. His motion has to be put to vote, no? No, he's not put it. He's put my motion. He's not put his motion. One motion is put in. No, his motion, then we have put it, our motion is defeated, but your motion has to be put, no? Yes. Once that motion is defeated, he has won. That's not there, you have to put his vote, no? There are two different motions. As is defeated, you put your motion. That's not there. You have to put it to vote. Support you all have. Put for voting, doesn't matter. Gal to. Elected to. Motion gal and pass kar. I will now put the motion moved by Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, to the vote of the House. Those in favor of the motion, please stand up. For stand up करपाची गरज आहे. Once that defeated. आम्ही exercise करतो. आमका काय चिंता. Those against the motion, please stand up. In favor of the motion is 32. Those against the motion is 7. Those in favor of the motion have it. The motion is adopted. Now I declare that Shri Dr. Ganesh Gaonkar is elected to the office of the Speaker. I request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, and Shri Yuri Alemao, Honorable Leader of Opposition, to lead Dr. Ganesh Gaonkar to the newly elected Speaker, to his seat of the Speaker in the House. Congratulations. All the best. Yes, congratulations once again. I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, to move the motion. I make the following congratulatory response as the state. ताज्या पहिली ह्या सभागृहाच्या वतीन गोय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन तुमच्या या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड झाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या हावजातल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही या पदा खातीर योग्य न्याय दितले आणि सभागृहात हो कामकाज खूप बऱ्या पद्धतीत सांबाळटला हाची आमकां खात्री आणि विश्वास आसा. तुमकां परत एकदा हांव सभागृहातल्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आणि सगळ्या
लेजिस्लेचराच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. ऑनरेबल स्पीकर, पयले सुवातेर तुका कॉंग्रॅच्युलेट करता ऑन बिहाफ ऑफ मी पर्सनली, ऑन बिहाफ ऑफ दी ऑपोजिशन. स्पीकर सर, तुमचे बॅकग्राऊंड जरी तर चयल्यार युअर कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स एड्युकेशन आनीक खास करून स्पोर्ट्स. तुम्ही चॉकबॉल असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले एड्युकेशन फिल्डान. धारबांदोरा तुमची जी कॉलेज आशिल्ली मल्टी फॅकल्टी कॉलेज, आनीक BBA जावं BCA हे कोर्सीस हाडून धारबांदोरान तुम्ही एक ट्रान्सफॉर्मेशन करपाचो एक प्रयत्न केलो. एक ऑनरेबल डॉक्टरेट फ्रॉम जीवन ओपन युनिव्हर्सिटी चेन्नई. आनीक 2 पुजा तुम्ही आमदार जाले. ह्या सभापतीचे म्हाका दिसता खूप खूप एक्सपिरियन्स आसा. पेटिशन कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, बजेट कमिटीचे तुम्ही चेअरमॅन आशिल्ले, PSCचे तुम्ही मेंबर आशिल्ले, आनीक त्याच पद्दतीन मेंबर ऑन द ट्रायबल एडवायझरी बोर्ड. खूप खूप तुमचे काम आसा. तुमचे नेचर म्हाका दिसता पयलेच जेन्ना आमी आमदार जाले तुम्ही प्रोटेम स्पीकर आशिल्ले. सगळे अंडर युअर आमी गायडन्स आमी ओथ घेतलेलो. आज म्हाका दिसता ह्या हाऊसान खूप खूप गरजेचे, कित्याक आमी ऑपोजिशन जरी तर 7 जां आहाय, आमकां खूब अपेक्षा आहा की वी आर मायनॉरिटी इन दीस हाऊस. 7 जां मेंबर 33 रुलिंगान आहाय, पूण ह्या हाऊसा भायर आमी ऑपोजिशन मेजॉरिटीन आहाय. 63% लोकांनी ह्या सरकारा विरुद्ध मत घातलेलें आहा. तेज मत मागीर कितें पॉलिटिकल टर्मोइल जालें तें दुसरें. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल स्पीकर, जेन्ना हांव तुका शुभेच्छा दिता, ST कम्युनिटीकूय एक मान आसा, पूण सादारण ह्या दिसांनी गोंयांत जे घडटा, खास करून विथ दी अटॅक्स, खास करून एक बाबरामा काणकोणकर एक समाजाचो एक भुरगो तेजेरूय अटॅक जालो. आनीक लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन खूब म्हाका दिसता ह्या सरकारान चोवपाक जाय. गरज आसा ह्या टायमाक तुजी. आनीक म्हाका एक अपेक्षा आहा, तुम्ही GTDCचे चेअरमॅनय आशिल्ले. हॉप ऑफ बस ही हाडपाक तुम्ही जायते प्रयत्न केले. हो बसीस म्हणटा. हॉप ऑफ ही एक सिंगल तिकेट ह्या कदलाचो मान तुम्ही राखतले. हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जेन्ना तुम्ही सभापती जाले ह्या स्पीकराचे हॉप ऑफ जावपाक शिरीपणा. द स्पीकर हॅज टू बी न्यूट्रल, कॅनॉट मूव टू पॉलिटिकल ऑफिसीस, कंडक्ट पॉलिटिकल बिझनेस एज कंडक्टेड इन द पास्ट. हीच अपेक्षा दवरून तुझे कडेन आमी मागता की ऑपोजिशना तुम्ही टाइम दितले. आनीक पुसा तुका शुभेच्छा दिता. अँड युअर एक्सपिरियन्स वील डेफिनेटली काउंट. आनीक आमकां आय ऑन बिहाफ ऑफ दी ऑपोजिशन होल हार्टेडली कॉंग्रॅच्युलेट यू. अँड आमचे कोऑर्डिनेशन सारखे जातले म्हणून आमी सांगता. देव बरें. Thank you. I make the following congratulatory reference as listed. This also congratulates Sri C.P. Radhakrishnan. एक पार्टी एक लेवन एके पार्टीचा एकट्याकूच उलोवपा ती 1 मिनटान. स्पीकरान पयलींच स्टार्ट केलें. सुशेगाद घे. स्पीकर सर, आज तूं स्पीकर म्हणून निवडून आयला म्हणून तुका शुभेच्छा, तुका परबी. एक हंबल बिगिनींग, एक बारीक समाजाचो मनीस 2दा निवडून येता, 2दा आमदार म्हणून जाता आनी मागीर स्पीकर जाता. आनी तूं ST समाजाचो लिडर. ST समाजाक ह्या दिसांनी दोडायतात. ST एक्टिविस्टांचे तोंडाचेर शेण सारयतात. तेन्ना ST समाजाचो मनीस म्हणून हे कंडेमूय करूंक जाय. ST समाजाचो म्हणून हे जनरल वायलन्स जाता, क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स जाता, हें जालेंच. पूण ST समाजाचेर हो एक अन्याय अशें म्हणून उलोवपाक तुमच्या सायडींतल्यान हें येवंक जाय. कित्याक तुमीच हें मूव केल्लें. ST समाजाचे मेन डिमांड कितें आहा? फॉरेस्ट रायट्स, मागीर ट्रायबल सबप्लेन, मागीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन. पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे युनॅनिमस रिझोल्युशन जे पास जालें हावजान ते तुम्ही मूव केल्लें. हें आज सेंटरा कडच्यान पास जालें, तुमी जय जयकार केलो. पूण आमी कित्याक मूव केल्लें हें? की 27 इलेक्शनान हें जावपाक जाय म्हणून. हे 27 इलेक्शनाक जातलें तुजे रिझोल्युशनाचेर तेन्ना पास केल्लें युनॅनिमस रिझोल्युशन सार्थक जातलें काय कितें?
आणि ते कशें करप आनी ते धर ते करूंक जाय जाल्यार ते कशें करून घेवंक जाय हो तुजो एक पयलो टास्क आसपाक जाय स्पीकर सर. जेन्ना बाब रमेश तवडकर स्पीकर आशिल्लो तेन्ना हांवें एकदां म्हणिल्लें आनी तांणी ते निवडून आयिल्ले तेन्ना की तूं बस जर केलें जाल्यार लोक तुका बसयतात म्हण आनी अशें चड आमकां तूं बस करनाका म्हणून लास्टाक तुका बसयतले म्हणून. दुसरे दिसा बाब रमेश तवडकरान एक स्टेटमेंट दिलो की विजयाची चॅलेंज आपूण स्विकार करता, आपूण बरें काम करून दाखयतलो आनी लोक आपल्याक परते निवडून दितले म्हणून. पुणून बाब रमेश तवडकराचेरूय बी असलो मदीं तुमी प्रेशर घालो की ताका पसून दिसलें हें आनी जावचें ना म्हणून चड पहाड पडूं म्हणून ते चल सोडून आपूण मंत्री जाल्यार सुटलो म्हणून. नाजाल्यार ताका तूं बस करता त्या मनशांक जें जालें तेंच जावपाचें आशिल्लें हें ताका सिग्नल मेळ्ळो असो म्हाका दिसता. सो स्पीकर सर एक आमचो उपदेश तुका एक्सपिरियन्स आहा एडमिनिस्ट्रेशनाचें. तूं एकदां हें GPSC पास जाल्लो मनीस, सरप्रायझींग GPSC पास जाल्ले मनीस लोक कामाक वतात. मामलेदार एग्जाम पास जाल्लो मनीस, मामलेदाराक चूज जाल्लो मनीस, हें म्हाका खबर नाशिल्लें. डॉक्टरेट ऑनररी मेळटा म्हणून हांव तुजी कांयच ताजें वळपण करना. पूण हें तुका एडमिनिस्ट्रेटीव एक्युमेन आसा. तूं सेजान 30 वर्सां काम केलां, सेजा युनियन लिडर. मायनींग कशें सुरवात जावचें गोंयांत हें काम तुका दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. पूण तूं आतां स्पीकर आहात, थंयच्यानूय तें करूंक जाता. आनी हें करतना आमी जेन्ना अशें उलयतात तें उलोवंक दिवप, कित्याक एक पार्लमेंटरी टेनेट आसा की ओपोजिशन शूड हॅव इट्स से, यू मे हॅव युअर वे. नंबर आसा तुमचे कडेन, तुमचें जातलेंच, पूण दुसरी सायडीक आयकून घेवपाची मनस्थिती दवरूंक जाय आनी ही तुमचे कडच्यान आमी एक्सपेक्ट करतात. इतल्या खातीर कित्याक तुमकां हे एक्सपिरियन्स आहा, तुका एज्युकेशनान हें आहा. एज्युकेशन म्हणटा कितें? बरें एज्युकेशन कित्याक? बरें नागरीक करपा खातीर. बरें नागरीक केन्ना जातले आनी रिस्पॉन्सिबल नागरीक केन्ना जातलो आनी भारत विकसीत केन्ना जातलें? जेन्ना ओपोजिशनूय आसतलें, नाजाल्यार तुमी जाय तें करूंक लागतले आनी कोण तुमकां कांय सांगचोच ना. लोकशाय मरतली. मेनली लोकशाय आनी विकास जावंक शकना. हें तुमकां आयडेंटिफाय करूंक जातलें हें म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा. हांव मागतां की तुमी बायस म्हणटा तो दवरनासतना एक बरो तुमचो टेन्युअर जावचो आनी एक नांव तुमी दवरुचें. फॉर दीस वी वील ऑलवेज कोऑपरेट विथ यू. थँक्यू स्पीकर सर. एके पार्टीचो एकूच दियात स्पीकर सर. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे तुमकां परबी आनी आयज तुमी ST समाजाचे एक लिडर आमी स्पीकर जाले, आमकांय खूब उमेद भोगता आनी आमी पळयता की तुमचो काराकार जशें युरीन सांगलें, जशें विजयान सांगलें, तुमचें जें काम आसा आनी पद्दत आसा, इतलीं वर्सां तुमी केल्ले आसा आनी जेन्ना सुरवातीक पासून जो बारीकसो म्हणल्यार कशें तुमी वयर सरले, म्हणजे सकयल्ल्या पावंड्यांतल्यान वयर सरले आनी ते वयर सरोन तुमी आयज हांगा एक स्पीकर म्हणून निवडून येयल्ले आसा. पयलू म्हणजे आतां सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की ST समाजाचो जो एक कार्यकर्तो, जो एक लिडर म्हणूंक शकता, तेंचेर एक अटॅक जालो आनी तो अटॅक कंडेम करपाची तुमचे कडल्यानूय एक हें येवपाक जाय. कारण कितें आसा की गोंयांत अशें ह्या पद्दतीन केन्नाच जाल्लें ना आनी आतां सद्याक जें चल्लां तें आमकां तर दिसून येता की हाती भायर तरी वयतले. सो हेका लागून म्हाका दिसता तुमी जेन्ना अशे अन्याय घडटा तेन्ना तुमचोय आवाज बुलंद करपाची गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर, आमी पळयता की गोंयभरांत बारीक समाजाचेर अन्याय हो चालूच आसा आनी हो आमी बिंग विरोधक आमचो प्रश्न जो आसा तो मांडटले. रुलींग जो सरकार आसा, रुलींग सरकारान तेजेर न्याय मेळोवन दिवपाक जाय आनी तेकाच लागून आमी प्रत्येक वेळार गांवगिऱ्या वाठारांतले जे प्रश्न आसा ह्या विधानसभेन मांडटा, तितून खंयच्या तितून तुमी बायस हितून आमकां लाभचे न्हू. कारण कितें आसा की खूब फावटी अशें जाल्लें आसा की एक रुलिंगाक सपोर्ट करपाचो जो प्रयत्न जाता आनी ऑपोजिशनाक भायर मारपाचो तो प्रयत्न जाता, हो जावचो न्हू. आमी लोकांचो प्रश्न घेवन हांगा विधानसभेन येता, आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा आनी जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा ते लोकांक अपेक्षा आसा की विरोधक आनी रुलींग मेळोन कितें तरी समाजा खातीर, ह्या गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले आनी तोच आमी विशय घेवन ह्या विधानसभेन येतले. आनी आमकां खूब अपेक्षा आसा तुमचे कडल्यान. कारण कितें तुमकां खबर आसा की कशें आयज गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक कशें तळमळटा, कितें त्रास जाता आनी तेच त्रास आमी हांगा विधानसभेन मांडटले. तुमी हेज्या पयलीं खुबशे बरे एड्युकेशन क्षेत्रांत STच्या हितून खुबशे तुमी काम केल्लें आसा. आमी पळयता की आयज
आमी कोडार सारक्या एक हितून ST विलेज जी आसा म्हणल्यार तितून आज IITचो असलो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी लोक रस्त्यार भायर सरलेले आसा, लोक विरोध करता. तशेंच कितलेशे गांवगिऱ्या वाठारांनी अशेंच विरोध हे प्रदर्शन चालूच आसा. सो हांव तुमचे कडेन मागता की बायस तुमी रावचे न्हू, तुमी जो ह्या चेरेक जो न्याय मेळोवन दिवपाक जाता तसो तुमी न्याय मेळोवन दिवचो आनी गोंयकारांक एक तुमचो म्हणल्यार जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना तुमी मातशे उबे रावचे आनी विरोधकांकूय साथ वांगडा घेवन म्हणल्यार विरोधकांक समज फाटी मारून दिले, विरोधक कांयच ना कचऱ्या कोतार काडटा म्हणटा पळय तशें जावपाक जायना. सो परत एकदा तुमचे कडेन विनंती करता की तुमी एक फुडले खामेकाचे मदीं रावतले आनी ते डिसिजन जे आसा ते सारके डिसिजन घेतले. तुमकां परत एकदा परबी आनी गोंयभरांतल्यान जो तुमकां म्हणल्यार बारीक समाजांतलो एक लिडर एक स्पीकर जाल्लो आसा म्हणून आयज आमकांय उमेद भोगलेली आसा. सो देव बरें करूं. थँक्यू. त्यांचे तो एकटोच उलयतलो वेंदी दोगूय कशे एकटो उलयतलो तोच उलयतलो. स्पीकर साहेब पयलीं सुवातेर तुका कॉंग्रेच्युलेशन आनी विश यू ऑल द बेस्ट. आमचें तुमकां सदांच कॉपरेशन आसतलें. जेन्ना तुवें आयज पयलो हो पोस्ट घेतला सो म्हजें एक डिमांड रिक्वेस्ट आहलें जे आयज गोंयांत कितें घडटा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम घडला, गुंडागिरी चलता, गान कल्चर चलता, तेजेर आमकां आयज एक 30 मिनिट्स एक डिस्कशन करपाक दिवचें म्हणून आनी हें घडटा तें सोल्युशन जावचें. डिमांड घालता ढवळीकर. स्वाती मातशें जो ठराव कॉंग्रेच्युलेशन मोशनाचो मांडला ताचेर 2 शब्द उलोवपा खातीर हांव उबो आसा. गणेश गांवकर आनी म्हजी वळख खूब जुनी. बाब गणेश गांवकर GVM हायर सेकंडरीत शिकताले आनी तो म्हजो भाव ताजे बरोबर कॉमर्स हातूंत आशिल्लो आनी तो सायन्स हातूंत आशिल्लो आनी तेन्ना बसून आमची वळख जाली. आनी त्या नंतर जेन्ना पयलें इलेक्शन ताणें लढयलें ताका तिकीट काँग्रेसीन दिली आनी सार्दीन ताका मुखार काडलो आनी फक्त 400 मतांनी तो ती निवडणूक हारलो म्हजे म्हायती प्रमाणे. अत्यंत गरीब हातूंतल्यान वयर सरिल्लो मनीस. सुरवातीच्या काळांत शिक्षणाक नांव संबंद करून 12वी करून मुखार गेलो आनी युनियन लिडर जालो आनी तेजागोवा कंपनीत बरें काम करून नांव मेळोवन घेतलें. इतलेंच न्हय, गरीब लोकांक हातभार लावप, तांकां योग्य रितीन मार्गदर्शन करप हें करीत तो मुखार आयलो. आनी तातूंत ताका खरें सहकार्य मेळ्ळें तें ताच्या काकाचें म्हजे म्हायती प्रमाणे. आनी जेन्ना घरांत संस्कृतीमय वातावरण आसता तेन्ना बऱ्यो गोश्टी जाता, बऱ्यो गोश्टी मुखार वता आनी तशें वातावरण ताच्या घरांत आशिल्लें. आज म्हाका खूब आनंद जाता आमचो मित्र, जुनो मित्र आज ज्या स्थानार बसला त्या स्थानाची पवित्रताय ताणें दवरपाक जाय. कारण खुबश्यो गोश्टी त्या स्थानार पावतकीर आमी विसरता, पूण ती पवित्रताय ताणें दवरची आनी अशेंच काम तुवें मुखार व्हरचें अशें नमूद करता तुजें मी गणेश गांवकर हें 24 अनुक्रमणिका आशिल्लें पुस्तक हांवें पूर्ण वाचलां आनी तातूंतल्यान खूब मार्गदर्शन नवे पिढीक जाता आनी त्या खातीर तो प्रयत्न नवे पिढीनूय घेवचो. जाय जाल्यार तेजें मुद्दाम पुस्तक हांवें हाडलां तें हांव टेबल करतां, तेजी कॉपी तुमी जाय जाल्यार दिया. काही गोष्टी ह्या पुस्तकांत वाचपा सारक्यो आसा आनी त्यो सगळ्यांनी तातूंतल्यो बऱ्यो गोश्टी घेवच्यो आनी मुखार वचचें. एक गरीब घराण्यांतलो मनीस उच्च स्थानार पावता हें पळोवन मन आनंदीत जाता. परत एकदां तुका मना बसून अभिनंदन करता आनी अशेंच तूं कार्यरत करून लोकांक आदार दिवचो अशें नमूद करता. देव बरें. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की ह्या सभागृहाचे एक सदस्य, आमचे एक सहकारी गणेश भाऊ गांवकर हांकां आजच्या ह्या विधानसभेच्या सर्वोच्च स्थानाचेर पळोवन खूब गर्व दिसता. कारण आमी दोगूय जाण ST समाजाचे बांदव आसा
हाजे पयलीं ही संदी म्हाका मेळिल्ली. आज ही संदी तुमकां मेळटा आनी त्या आजच्या ह्या स्थानाचेर पळोवन म्हाका गर्व दिसता की संपूर्ण ST कम्युनिटीक गोंयभरांतल्या कम्युनिटीक सुद्दां जो आसा तुजो अभिमान आसा. म्हाका गर्व इतल्या खातीर की गणेश भाऊ गांवकर आनी आमी म्हणजे गेली कितलींशींच वर्सां सामाजीक क्षेत्रांक सांस्कृतीक क्षेत्रांक विविध क्षेत्रांक आसा. म्हजो एक व्हडलो भाव अशें समजून जे आसा न्ही की जे वेळाचेर जेन्ना एखाद्या वेळाचेर विशयाचेर समजा मार्गदर्शन जाय त्या मार्गदर्शन अवश्य ताजे कडेन हांव मागपाक वतालो आनी तो दितालो. आनी तातूंतल्यान 2012 ते 2017 हो कालखंड जो आसा की आमी दोगूय जाणांनी खांद्याक खांद मारून जे आसा न्ही की ताणें ताज्या मतदारसंघाक सावर्डे मतदारसंघाचो विकासाच्या दृश्टिकोनाचो ध्यास घेवन जो आसा न्ही जी कामां केल्ली आसा ती सावर्डे मतदारसंघाच्या लोकांक पयल्ली आसा आनी बाकीच्या लोकांक पयल्ली आसा. आनी खंय तरी चुकलें जाल्यार 2017 ते 22 नासलें, परत 2022 परत ते निवडून आयले आनी परत एकदां तीच विकासाची गंगा आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांक म्हणजे शैक्षणीक क्षेत्रांक आसूं दी शैक्षणीक क्षेत्रांत आमी दोगूय जाण बरोबर काम करतात. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीची नोंद घेता आसतना आमकां लक्षांत येता की एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे एक कशें काम करून घेवपाक जाय जाल्यार ते शिकपाचें आसत जर जायत न्ही जाल्यार तें गणेश भाऊ गांवकराचे कडेन शिकचें अशें म्हाका दिसता. कारण हो गूण जो आसा हांवें ताका पळयल्लो आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक बहुजन समाजाचो एक ट्रायबल कम्युनिटीचो लिडर ह्या कम्युनिटी ह्या पोजिशनार उरता. हांव इतलेंच म्हणन की आजच्या वेळाचेर की दोगूय जाण आमी म्हणजे तूं तुज्या जाग्याचेर हांगा सभापती म्हणून काम करता आनी तशें सभागृहाच्या म्हणजे हांव जेन्ना आसतना सुद्दां सभागृहाच्या सगळ्या सदस्यांनी खूब बरें सहकार्य दिलें. हांव तांचे केन्ना तरी आभार